चेक. मोगाचनो आज आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपण संभ्रमको आयती आसाव. खुर्सार मरोन समाधींत निकेपिल्लो जेजू महिमे बरीत जावन पुनर्जीवन जालो. आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून मरणाचेर जैत वेलें. जेजू बराबर आमी पातकाक पाठ करूंक पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान जिवंक जाय आसची कृपा आयच्या ह्या पास्काच्या जागरणेच्या संभ्रमा वेळार मागया. आयच्या संभ्रमाचो पयलो भाग उजवाडाची रीत. जेजूच्या जिवनपणा वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्याव. हें सत पासारच्याक आतां गवळी बाप पास्कांची वात पेटयता. उपरांत पास्कांची वात हातांत धरून 3 पावटी आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणून गायता. आमी देवाचे व्हड उपकार म्हणून जाप दिवची. उपरांत याजाक पास्कांची परगटणी गायतलो. ह्या सगळ्या उजवाडाचे रिती वेळार आमच्या हातांनी आसच्यो वाती आमी पेटोवच्यो आनी भक्तीपणी ह्या रितींत भाग घेवचें. Able Cristaso uzwa देवाचे बड उपकार. Able Cristaso uzwa देवाचे बड उपकार. Able Cristaso uzwa देवाचे बड उपकार.
संतोष बरीचसाया देवदूतांच्या दळबारानो खुशाल कायेन काया सर्गींच्या सगळ्या पहत्व्यानो सैताची ही तुतुरी वाहसो संसाराच्या सीमा पर्यंत ही बोऱ्यांतली बरी खबर मोळबा पर्यंत प्रकट करा जेसू पुनर्जीवन साहलो ओहोळाचेर सैत ताणे वेहेले सैते वोंतारा साक्ष आखे पृथ्वीच्या रस्नानी उठा उठा सागी साया संतोषान उल्हासान आनंदान होगलीक दिवून कोहोम शिंगांका हासोन थोल घुमटा बोडोन दाबाजा सोहो कहण कहण करा जेसू पुनः जीवन साहलो तासो हो सडक तासो परमळ तुमका प्रकाश बरीत करता सासनिक रासान आपले महिमे तारक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख न पहैस केलो आनंद भरीत जातू पवित्र सभे आमचे हे माते रडण्याचे दिही संपले आनंद तुझो उक्ती दाहक होम केल्या मेंढऱ्याचे सैते वोंतू राजाची पतीन तू सुभागी पांघरा सरीनी माणका मोत्यानी शृंगारायलेली कापडाने सोहोन ये पतीक मेळोन ये तारकाचे होकले हो रे हे तायलो हो पळे सुहुर्या बरी ताची तुझे हेर फांगता महिमा जीवन जाल्या सोमिया कीर्तन जयकार गासोन हांगा सोमो जाल्या क्रिस्ती बावार्थ्यांच्या उद्गार उल्हासानी आमचे हे देव मंदिर आता गणगणू दी देखून सगळी तुम्ही पवित्र उसवाडाच्या विचित्र परसळाचे भोवती एकठांय जाल्ली भाऊ भयणी मोहची करी देवा बापा लागी मोचे खातीर मागा फावो नासता म्हाका आपल्या मोण्याऱ्यांच्या आंकान दाणे घेतला ताच्या उसवाडा सोपरसळ मोचेर पडोन हे वातीची स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागोन घेया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परात उबारा सर्वेस्पराक आमच्या देहे
आसूया अशे आमी करूंक फावो दिसा नासल्या देवाक सर्व पदवेदारा बापाक आणि ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताक काळसा मनाचे सगळे भक्तीन तशेंच ताळ्यांचे सगळे हे सहक्तीन आमी वाकणूक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या हासो आमचे बदलेक जेसून सासनाच्या बापाक आदावाचे रीण फारी केले आणि पुरविल्ले पाताक मोगान विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान धुवून काढले खोरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान पवर्त्यांची दारां पवित्र जातात तीस आयची ही पास्काची ही परब आदी मागा आमच्या पुर्वसांक इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पाय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतराशें केल्ली ती राहत हीस एका कांब्याच्या उसवाडान पातका काळोख दुस्पाटायलो ती राहत हीस आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक संसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवून पातकाच्या काळोखांतली भायर काडता नव्यान कुरपेन बरो नेटयता आणि समेस्ता बराबर देवाचे पवित्रतायेंत वांटो दिता ती राहत हीस मरणाच्यो सांकळी तोडून उडोवन सैता सोबावटो घेवून जेजू फोंडांतलो उठलो ती राहत हीस आमकां ताणें सोडूंक नासली जाल्यार जल्मोन आमकां कितें फायदो कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकुळट तुजी ही दया कितलो चिंतना व्हरतो उसारा बायलो अमोलीक अपरिमित माया मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक बाबा विण गरजेचे जेजूच्या मरणान न पयस सालां तें पाताक तें आदावाचे इतलो उत्तम इतलो वर्तो सोडवून दार फावो जाल्लो कितलो भागी अपरातो जेसू मरणांतलो जीवन जालो तो वेळ सणा जावंक आनी भोगूंक फावो जाल्ली खरी हीस भागी रात शेराती विशीं बरयलेलें आसा दिसा सारकी रात परसळतेली तुज्या संतोषांत रात जातेली म्हजो उसवाड ती राहत हीस हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान पहैन करता अपराध सगळे धुवून काढता
पातक्यांक परतून नेणटी करता तू केस्त साल्यांक बुसवोण दिता गर्वी मानी बागोवन दहरता द्वेषा उसो पालवोवन थांबवून मोगान काळजां एकवटायता वेगळी आस्त्यांक सर्गाक पृथ्वेक एकामेका लागीं हाडता देवानी मनशा मोते संपूर्णायेन एकवट जोडता ती भागीरात हीच हे पासो तू बहु पवित्र बापा हे आनंद भरीत राती खातीर आमी करता ती वाकणेची भेटो होणी तू महय पासान महानून गे मोवा मुसांच्या वावरान घडलेली तुझ्या मण्याऱ्यांच्या हातांतल्यान ओपलेली तुझे पवित्र सभेन दाबाच्यान सहमहर पिल्ली ही पासकाची वात तुझे मुखार सोडो होती फाटून गेलो तरी उणो ना जालो काळजांनी विश्वास पेट तो होलो शांत तुलो बुसो होतो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केलो तुझ्या मनाक लोव लोव कडोन वेता तो मेणासो परसहळी ही खांबो होतो तर आता अनंत पापा आयचे राती उबोवन वेल्लो काळोख येना हांव पहरतो ही आमची पासकाची वात तुझ्या नावाक ओपलेली स्तुती गितान कीर्तिल्ली निरंतरी पेटलेली आमचे महोदेह आसो होंदी सर्गा दिव्या सांगाती थांबन आसता पहर सहळून ती तुका मानता तसली सावंदी होपणी परमहळी साकाळच्या सूर्याक लेगून मेळोंदी ती सोहूस वाड हांव वर्णिता तो सूर्यो अस्तंत नासलो सूर्यो जेजू क्रिस्ताम सोहो सोमी मेल्या मोदें परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळाक प्रकाश घालता आनी तुझे हे सोवे बापा मायमेन बसोन राज चलयता नित्य काळी ही साहसना साहसना आमेन. आयच्या संभ्रमाचो दुसरो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. हे पवित्र रातीच्या नियाळाक पवित्र सभा आमकां नोव वाचपां दिता, पूण आज अधिकृत कारणांक लागून पोरण्या सोल्ल्यांतलीं 2, नव्या सोल्ल्यांतलें 1 वाचप उपरांत आयची सुवार्ता परगट करतले हांव. हर एक वाचपा उपरांत जोगतें कीर्तन आनी प्रार्थन आसतलें. पोरण्या सोल्ल्यांतलीं वाचपां सोमतस महिमा देवाक आनी नव्या सोल्ल्यांतलें वाचप सोमतस alleluयाचो उद्गार आमी उबी रावून गावचें. आतां पयलें गवळी बाप आयची वाचपां कितें आटापतात आनी तें कसल्या मनान आमी घेवचें म्हणून लोकांक सांगता. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो,
दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्विल्ल्या काळार देवान आपल्या परजेक कशें सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाटयलो तें आमी ध्यानी मनी नियाळुया. आनी हे पास्काचे समरंभणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपुर्णायेक पावो म्हूण मागया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजे बेतकाठी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतालीं. आपले हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताच्या फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या गड्या सावारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताचे गोडे सावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारांक वळखतलें. इस्रायलितांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपांचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांक काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फंकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंती थावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालो. इस्रायल परजे सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरलीं आनी तांच्या उजवाडाक आनी दाव्याक उदक वण्टी बरी उबे रावले. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे सर्व गोडे, ताचे रथ आनी ताचे गोडे सावार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाट आयलें. तांच्या राताची चाकरां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितां थावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या गोड्या सावारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्यार फाटीं आयलो. पळून धांवलेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें
झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायलितांची पाट धरून दर्यांत भितर सरलेले फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सावार तांतूं बुडले. कोणूच एकलो वांचोन उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तगारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तगारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्त विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां कित्याक महिमेवंत ताचें जैत. घोड्यांक आनी घोडे सावारांक उडयल्यांत ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवंत जैताणें जोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवंत जैताणें जोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायतां कित्याक महिमे बरीत जैताणें जोडला. घोड्यांक आनी घोड्या सावारांक दर्यांत ताणें शेवटिल्या. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें तारण. तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटां. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवंत जैताणें जोडला. सर्वेस्पर एक झुजारी वय सर्वेस्पर ताचें नांव. फाराव्याची रातां आनी ताची फौज दर्यांत ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे घोडे सावार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवंत जैत ताणें जोडला. दर्याच्या गुंडायांनी ताका वेडो घालो. पात्रा परी ते तळा पर्यंत पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या पदवेन महिमेवंत जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक पाडाव करता.
सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवान जैताने सोडला येवकार दिवन तुझ्या पर्जेक भितर गे तुझ्या स्वंत पर्वताचेर तांकां तूं वय तुंच तें पवित्र स्नान सर्वेस्परा तुझ्याच हातांनी तुवें स्लापलेलें थंय सर्वेस्पर राजवट चलयतलो ससनाच्या ससना सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवान जैताने सोडला प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुझी आदले विजमीत आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका परजेक पिडापीड दितल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली तेंच अजापाता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवून येवन तूं करताय तर आखे प्रितमेच्या सगळ्या मनशांक बावार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें मनशा पुता इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या खाशा देशांत वस्ती करतालीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो भस्टायलो देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी देशांत रगत वारयिल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायिल्लो हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पटलीं तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणें हांवें तांची मुनसुबी केली पूण राष्ट्रां मदें तीं आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव तांणी भस्टायलें अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो ही सर्वेस्पराची परसा तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रां मदें बसतायिल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो देखून इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा इस्रायेलाच्या घराण्यान हे हांव तुमचे पासोत न्ही बगार तुमी गेल्यांत त्या राष्ट्रां मदें तुमी बसतायलें त्या म्हज्या नांवा पासोत करता राष्ट्रां मदें भश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव तुमी तांचे मदें बसतायलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तांकां कळीत जातलें उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिवोरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो
तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळीशें करतलो तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुम्ही वस्ती करूंक पावतेल्यात तुम्ही जातेल्यात म्हजी परसां आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सशें मेरू हांव ते सरीकता नेता तशें मोसो आत्मो तुका अत्रेकता मोच्या देवा. सशें मेरू हांव ते सरीकता नेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. मोसो आत्मो देवाक जीवन देवाक तानेता केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळ्ळात. सशें मेरू हांव ते सरीकता नेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. परबेच्या दाबाच्या वेळी लोका सोम्या सवे मेळून संतोषाचे उल्हास सोडून कीर्तना गावून परिवारा सोवे देवाच्या मंदिराक हांव वचून आसलो. सशें मेरू हांव ते सरीकता नेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. तुजो उसवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय तिस तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी म्हाका तुज्या निवासाक व्हरून पावो. सशें मेरू हांव ते सरीकता नेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. तेद्वा तुजे वेदी मुखार हांव वेता म्हाका संतोष आनंद दितेल्या देवा हुचीर रावता आनी विणे वासोवन तुका वंदिता. सशें मेरू हांव ते सरीकता नेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. प्रार्थया. सर्व बलिष्ठ देवा तुझ्या अख्ख्या पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशा कुळाचे सडवणेचें काम समाधानान चलोवन दी. पडटा तांकां तूं उबारताय पोरणे जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रचनाच्या आरंभ आनी शेवटा वरवीं सगळो संसार तूं परतून संपूर्णायक पावयताय. हे निरंतर सडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगूंक समेस्त मनशां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस परा देवा सर्गींच्या राहया सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाहकंडा सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तुम ईश्वर एकलोस तुम परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सरपदवेदारा बापा महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश ये बोवी पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतां दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशी ती नितबळ काळजान तुजी साकरी करूंक फावो हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांत पावलोन रोमांगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जमचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपात आमकां क्रिस्ता सवे निके पेल्यात आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरोन जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातेल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जमचे खातीर आमचें आदलें सैम क्रिस्ता सांगाता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणा. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याम जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोवंकी पावतेल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जाला. तो परत्यान मरना म्हूण
तुमी जाणात. मोरनाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो. आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच आमी पातकांत मेल्यांत आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा मुखार जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Servespărac din Vasuia, chiteac to boro. ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला. ताच्या उजव्या हातान महात कार्यां चलयल्या. हांव मोरसो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. आपले सोरेस्पराचें काम हें पळोवन आमी थटाक जाता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. साबताची रात उतरून आयताराचें फांतें जाताना मरी मागदलेन आनी ती दुसरी मरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकाच सणे व्हड भुंयकांपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गींतावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन ताचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगलाण्या बरी परजळटलें आनी ताचें वस्तूर हिमा बरी धवें आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागार बियान तरतरले आनी मेल्ल्यां बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें,
तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया, ताका निकेपिल्ली सुवात पळया आनी वेगीं वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आनी आतां तो तुमच्या फुडें गलिलेयाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतेल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसलोलो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्दें संतोशान म्हणले बरी समाधीतावन शिसांक खबर दिवंक दावी गेल्यो. तेन्ना एकाच सणे जेजू तांचे मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वचा आनी म्हज्या भावांक गालिलेयाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जर कोणे एकल्यान खबर धाडली कोरोना व्हायरसाक गूण करची वा ताका नियंत्रण करची, COVID-19 पिडा गूण करची परिणामकारी रीत आमी सोदून काडल्या, वखद आमी सोदून काडला आनी कोणेंच कांय भिवची गरज ना म्हणून सांगलें जाल्यार आमी संतोशान नासूंक आसा. फाटल्या 18 दिसांतावन घरा भितर आशिल्लीं आमी, सरकारान लॉकडावन केला आनी देखून मार्गाक येवंक ना म्हणलं निर्बंध घाला, तरी संतोशान उडकाणां मारून हेणे तेणें हो संतोश पासार करता. वखद सोदून काडल्याचो फोटो दवरून ताका फुलांचो शिवरूस ओतून आमचेर आयिल्लें हें मोरणाचें कूस काडलें, जैतान मोरणाक गिळ सोडलें अशें म्हणून एकामेका सांगून कोरोनाचें बोळ मोडलें तें आमी ही खबर पाशार खंडीत करता. आमची येदोळ पर्यंत आशिल्लीं बावुल्लीं मुखामळां आनी मुखार बावची गरज ना. संतोशान उल्हासान ती प्रफुल्लीत जावची घडी लागीं पावल्या म्हणून एकामेकाक संदेश पाठयता. पूण मोगाच्यानो, आयची खबर आनी एप्रिलाच्या 30 तारीख पर्यंत ही बंदड आसतली आनी आमची मुखामळां बावुल्लीं फुलचे तसले संदर्भ उणें कशें आमकां भोगतात. सादारण मोरणाची रीत पळयल्ली आनी आयतारा सकाळीं जेजूचे कुडीची भेट करूंक म्हणून भायर सरली मरी मागदलेन आनी ती आनी एकली मरी कशी बावुल्लीं मुखामळां घेवन आसात गी आसलीं गी, तशी आमची मुखामळां बावुल्लीं कशीं दिसची साध्यता आसा. तरी क्रिस्तांव बावार्थ तसल्या जिनोस असो न्हय. क्रिस्तांव बावार्थ इतल्या सर्व कश्टांच्या, दुखांच्या आनी मरणाच्या सावळेंत आसल्यारय संतोशान आसूंक आमकां आज उलो दिता. कित्याक क्रिस्तान मरणाचेर जैत वेलां. ये मोरना खंय आसा तुजें कूस, ये मोरना खंय आसा तुजें जैत म्हणून आमी आज मोरणाक सवाल मारता. मात्र न्हय, जैतान मोरणाक गिळण सोडुल्ली ही गजाल सगळ्या संवसारार पाजार करच्याक पवित्र सभा ही जागरण करते आसा. जेजू खरेपणी जिवंत जाला आनी तो जिवंत आसा
ती बरी खबर परगट करूंक देवदूतूच सुसर्गार्तावन सकला देवलो. जशें तो सुरवेर हांव कोरेच्या कुशी जल्मतलो अशें म्हणून देवदूतानच खबर दिल्ली आनी हांव कोरेच्या कुशींत एक बाळ जावन तो किर्लोन व्हड जाल्लो आनी आतां फोंडातावन तो भायर येयला आनी फोंडाक मोरणाक शिमिस्त्रेक निमाणें उतर ना ताच्या बदला जिविताक आसा म्हणून परत त्याच देवदूतान आमकां खबर दिल्या. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एका वाटेन पळोवंक गेल्यार मनीस चड आनी चड अनवरां भोगते आसा, प्रत्येक जावन आपल्याच पातका खातीर म्हणून आमी म्हणटा. अनित ह्या संवसारांत सोडून आयल्या, द्वेश चडला, मनीस एकामेकां नाश करूंक पावला आनी नाश करचीं आयदां तयार करून दवरल्यांत. असल्या ह्या परिस्थितींत मरणाची सावळी आज मात न्हय, ह्या फाटल्या 18 दिसांनी मात न्हय, सगळ्या आमच्या जिणेंतच आसली आमी समजून घेता. तरी आज संतोशाची बरी खबर, मरण मनशा जिविताचें निमाणें उतर न्हय, मरण आमच्या कुडीचेर दंपल्ली शिळा न्हय म्हणून जेजू आमकां आज सांगून दिता. जेजू मरता आसतना भुंय कांपणी जाल्ली, कडपां फुटुल्लीं, देवाळाचो पडदो वयर तो सकला 2 फाळे जाल्लो आनी आज परत जेजू जिवन जाल्ल्या वेळार भुंय कांपली. मगदलाची मरी आनी ती आनी एक मरी भोव बेजारायन येता आसतना भुंय हालिल्ली अनुभव तांकां जालो आनी देवदूताचें दर्शनय तांकां जालें. शिळा लोटून तो त्या पात्रार बसलो. जेजूक भायर काडूंक न्हय, जेजू दळूच ताचे तोंड भायर गेला तरी समाधी रिती आसा म्हण दाखोवच्या खातीर ही शिळा ताणें लोटुल्ली. आनी आतां सोमी दारां दांपल्यारी, बिगां घाल्यारी, भितर येवंक शकता, भायर वचोंक शकता तें पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगून दिल्ले जायपुरते दाखले आसात. आनी तशें आसतना जेजूचो हो संदेश, ताच्या जिवनपणाचो संदेश ह्या संवसारांत एक वर्थ तें नावाल आनी तें येता ताचे पयले शब्द भिये नाकात. ताका जिवंत उठयला, ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. ही बरी खबर, हो संदेश म्हाका दिवंक तुमकां सांगला, देखून तुमी वचा आनी ताच्या शिसांक ही खबर सांगा. तांणी गालिलेयाक तांणी वचत जाय आनी थंय ते ताका देखतले म्हणून बोडव्यान सांगलें. त्यो स्त्रियो खबर व्हरून गेल्यो आनी पयली मिशनरी जावन ती भायर सरली फोंडातावन. मरणाच्या फोंडातावन जिविता कुशीन वडची बरी खबर ती व्हरून गेल्ली. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिविताच्या दाताराक, देवाक, ह्या देवाच्या पुताकच मनशाच्या क्रूर करण्या मारिफात जिवेशी मारलें जाल्यार देवान ताका जिवंत करून उठयला हें आमी सत मानता, हें आमी पातयेता. आनी तशें जाल्ल्यान मरणा मारिफात बंद पडलें काळीज ताचें आज परत बडोवंक शकलां तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. आनी तें दयाळाचें, खाकुलतीचें, बोगसाण्याचें काळीज आमचे खातीर मात्र न्ही, ताच्या विरोध्यां खातीर, ताच्या दुस्मनां खातीर, ताका लगड काडटल्यां खातीर तें बडयतलें आनी ससनाच्या ससनाक हें काळीज आमचे खातीर दया दाखोवच्या खातीर बापा लागीं मागतलें म्हणलें आमी जाणा आसा. जेजूच्या जिवंतपणा मारिफात त्या काळजाच्यो उडयो आमच्या काळजाच्या उडयां सांगता बरसल्यात. आमकां एक नवें काळीज दिता म्हळां आयच्या वाचपांत आमी आयकलें एजेकियेलाच्या ग्रंथांत एक नवें काळीज हांव तुमकां दिता आनी म्हजो ओत्मो तुमचे थंय हांव घालता म्हणून. देखून देवाचो ओत्मो आनी देवा पुताचें काळीज आमकां दिवन आमकां नवी रचना करता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें हे दळूच जारी जालां. आनी देखून सोम्याचो फोंड मात्र न्ही, आमचो हर एकल्याचो फोंडय उक्ते जातलो
आनी आमी हर एकले आमच्या कुडींत जिवन जावन उरतले हांव केवळ आत्मो मात्र न्ही आमची कूड जिवन जावन येतली जशी सोम्याची कूड जिवन जाली तशेंय आमी कुडींत जिवन जातले हांव म्हणून आमकां नवो भरवसो दिला हे दोळ पर्यंत आमी म्हणटे आसले हांव मेल्या उपरांत कितें गी कोण गी पूण आज तावन तें म्हणूंक जायना मेल्लीं कोणी येवन आमकां कांय सांगूंक ना हें उतरय आमी सांगूंक जायना कित्याक जेजून येदोळूच जिवन जावन मेल्या उपरांत कितें आसा तें आमकां येदोळूच सांगून दिलां मात्र न्ही तें दिसपट्टें ताच्या उतरां द्वारी आनी ताच्या येवकारिस्ता द्वारी तो उगडापें करता आनी तशें आसतना मरणाच्या सावळेंत आमी जियेल्यारी पाताळाच्या त्या कुशींतल्यान आमी सल्ल्यारी देव आमचे सांगात आसा म्हणलें आमी स्वस्थ पातयेता पदकां खातीर तो मेलो पदक्यांक बचाव करचे खातीर मेलो आनी आमकां सोमेस्तांक देवा कडेन राजी करून देवाच्या गोपांत घेवंक तो जिवन जाला म्हणून आमी सत मानता जर जेजू जिवन जावंक नातलो जाल्यार कितें जातें जर जेजू जिवन जावंक नातलो तर मरण आमच्या जिविताचें निमाणें उतर जातें आनी मरणान सकट अखेर जातें आमी आमच्या पातकांतच आसत्या आमकां पातकांचें बोगसाणें मेळटें ना आमच्या अंतस्करणाची कांतवणी तांबोवचें बागोवचें खंयचीच वाटच आसती ना आनी पातकी जिणी सोडची आनी बरी जिणी जियोवची आशा आमचे थंय उपजती ना आमी जेजू जिवन जावं नातलो तर देवाक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण वळखूंक शकते ना आनी तो देव मोगूच जावन आसा मोगाचो सागरूच जावन आसा म्हणून आमी खंडीत पातयेते ना जर जेजू जिवन जावंक ना तर आमी देवाकच पडकिरो म्हणून दाखयते आसल्या आनी आमी देवाचे पडकिरे प्रवादी आनी साक्षी जाते आसल्या कित्याक जेजू खरोच जिवन जाला अशें म्हणून आमी सांगलें जाल्यार आनी तो जिवन जावंक नातलो जाल्यार फटकीरपणाच्यो वाटो आमी दाखयते आसल्या जर जेजू जिवन जावंक ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचो भावार्थ व्यर्थ जातो आमचे सक्रामेंत जावं पवित्र स्नान या येवकारिस्त या हेर खंयचेय सक्रामेंत पोट्ट्यो रिती रिवाजी जात्यो आमची धार्मीक जिणी दादल्यांनी आनी स्त्रियांनी जियोवची दुबळीकायेची निश्कळपणाची आनी विधेयपणाची आंगवण करची एक कपटपणाचो नाटक जातो आनी मार्तीर मरचे मार्तीर दादले वा स्त्रियो बेस्टेन्स आपलो जीव होगडावंक पावती तितले मात्र न्ही जेजू जर जिवन जावंक ना क्रिस्त थंय मरून गेल्ली सकड नास जाली म्हूण जालें क्रिस्त थंय बरवसो दवर नासली सकडांची गत हेरां प्रासड निर्भागपणाची म्हूण जाली आनी आमी गुपित करचे मागणें प्राजीत आनी दान धर्म आनी बऱ्यो करण्यो बेश्टें कसलेंच अर्थ नातलें कार्यक्रम जातें आमी बेटोवचे मीस भाग्यवंत वर आराधन वा कुर्सावाट इतर भक्ती कार्यां आनी देवासावां एक नाटक मात्र टीव्हीर दाखोवंक म्हूण जातें आनी सगळो नवो सल्लो आनी तशेंच पोरनो सल्ल्यांतल्यो सर्व प्रवादी ह्या प्रवादपणां आनी तशेंच पवित्र सभा एक पडकिरी खबर जाती मात्र न्ही बरी खबर म्हणलीच आसती ना सासणाच्या ससनाक बाळताव कुडीचें जिवनपण आसा मेल्ल्यांचें जिवनपण आसा सासणाचें जिवीत आसा म्हणलें आमी सतमानतात म्हणटे ना आमकां आनी देवाक लागशिल्लो संबंद आसा म्हणून वळखोवंक पावते ना देव कोणगी पयशिलो एक सकत वा कोणायची परवानातली एक सकत जावन उरतो मिशनरी काम जाते ना आपलें सर्वस्व त्याग करून लोकाची वळख नातल्या गांवाक लोक वेतो ना आनी कितें सकड बरेपण येदोळ जालां फाटल्या 20 शतमानांनी त्या बरेपणाक खंडीत जावन अखेर आसती मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तितले मात्र न्ही ह्या संवसारांत जाल्ल्या सर्व अन्यायांक खोटेपणाक शोशणाक लागून मरण पावली मनशां नीत मेळनासतना तांच्या जिवितांत सुटका मेळनासतना नीत मेळनासतना नास जावन वेती पूण आज जेजू खरोच जिवन जाला आनी तो सिमांक दिश्टीक पडला
मरी मगदलेनाक दिश्टीक पडला आनी त्या आनी एका मरयेक दिश्टीक पडला, मात्र न्हय 11 जाणांक दिश्टीक पडला आनी सांव पावलून सांगचे बरी 85 जाणां एकच पोटी तो दिश्टीक पडलो आनी निमाणे ताकाय दमास्काच्या वाटेर तो दिश्टीक पडलो आनी साऊल आसलो, कठोर आसलो, क्रूर आसलो, पवित्र सभेक दूख दिवचो आतां पावलू जावन बदललो, ल्हान जावन बदललो आनी सोम्याची सुवार्ता परगट करच्या कामांत ताणें दवरली धांव कितली जायत. निमाणे सोम्या खातीर आपली गोमटी समेत ताणें वडवावन दिली आनी आपलें रगत एक बलिदान कशें ताणें वारयल्लें. जेजू जिवन जाला म्हणल्यार एक बरी रुजवात बिवकुरे आपोस्तल. ते बियान थाट लिवन गेल्ले, दारांत आपूण भितर बसल्ले. आज जेजू जिवन जाला म्हणलेंच ते भायर येतात, मात्र न्हय परगट जाग्यांनी रावून जेजूचें नांव परगटतात, मात्र न्हय जेजूच्या नांवान अजापां करतात. कांय शिकाप नातले व्हड व्हड शिकोणदार जातात, ल्हान भुरगीं सयत जाणवायची उतरां उलयतात, ते व्हडांक ताचो अर्थ समजूंक कश्ट मारतात. आनी आपोस्तल मात्र न्हय, ताच्या उपरांत साबार जण पिडाशिडा गूण करचे, अजापां करचे पवित्र सभेंत सांत भक्त आमकां उदेल्यात. कितले मार्तीर गायनां गावन आमचे बापा नामान मरये आनंद बापा म्हणून किर्तनां गावन जेजूक आनी मरयेक उलो मारून कुर्साचें मरण, तालवारीचें मरण ह्या मनजातीच्या ग्रास जावन मरण पावलीं आसात. ह्या सगळ्या फाटल्यान एकूच एक कारण आसा, जेजू खरोच जिवन जाला आनी आज तो आमचे भितर प्रवेश जाला. आमचें काळीज ताणें बदलयलां, आमचे मारिफात ताची शिकोण दिता, आमचे मारिफात ताची अजापां करता, आमचे मारिफात तो नांवालां करता म्हणून आमी पातयेता. आनी तशें तर आज मोगाच्यानो उडास काडया आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा जेजू जिवन जाल्ले मारिफात कितें बरेंपण जालां. आमची कुटुंबां मोगाची घराणी जाल्यांत, आमच्या शेजारा आमी वचोंक शिकल्याव, एकामेकाची वळख दवरूंक शिकल्याव, ल्हान जमती मारिफात, ल्हान क्रिस्तांव समाजे मारिफात, ह्या वाड्या घरांनी सांगाता येवचे मारिफात, एकामेकाक कुमो करचे मारिफात जिवंत क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक पावल्या. मरण आयल्यारय आमकां भिरांत ना. आमचें कोशेर्द नितळ आसा, आमचे तावन पाताक आमी पयस केलां, सोमी म्हाका खंडीत सोडून घालिना म्हणली खात्री पातयेणी आमचे थंय आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिवन जाल्लो क्रिस्त आमकां ह्या दिसाय नवो भरवोसो दिता. प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरस मरण हाडटा तरी आमी क्रिस्तांवांनी हेरांक सांगून दी जाय, भिये नाकात, जेजू जिवंत आसा. आमी मेल्यारय सोमयाचीच तो आमकां खंडीत जावन ससनाच्या ससनाक नाश जावंक सोडिचो ना. आमी कितले दीस आसाव तितले दीस बरें करूनच मुखार या, एकामेकाचो मोग कर, एकामेका बोगसून, एकामेका हाताक हात दिवन मुखार सरया म्हणून मनशाच्या जिवितांत नवो भरवोसो घालया. कितले फावटी आमी हेरांच्या जिवितांत नवो भरवोसो घालता, पुनर्जिवनपणाचो भरवोसो घालता, तितले चड आमी भागी मनशां, पुनर्जिवन जाल्ली मनशां जावन बदलतल्या. सोम्याचें हें अजाप आमचे थंय हर एकल्या थंय घडोवन दी म्हणून आमी मागया. आयच्या संभ्रमाचो तिसरो भाग, पवित्र स्नानाच्या बसावण्यांची रीत. पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्याव आनी आमचें पातकी सैब नितळ जाला. तर आतां आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडून सर्व भासावण्यो नव्यान करया. ह्या वेळार आमच्यो वाती आमी पेटोवच्यो. पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो केल्या उपरांत भावार्थ्याची प्रार्थना आनी मीस मुंदारून वेता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गोटा वरवीं जेजू सांगाता नव्या जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निके पेली. त्या पासत प्राजीत काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत
आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाट करून कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करया देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात. सैतानाक तुमी पाठ करतात न्हू, वय आम्ही पाठ करता करता आणि सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात न्हू, वय हांव आम्ही पाठ करता आणि सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात न्हू, वय हांव पाठ करता. सर पदवेदार देव बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत म्हणतात न्हू, वय हांव सत म्हणता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत हांव कुंवार मरियेंतान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. तो मेल्यांतलो नव्यान जिवन जलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुम्ही सत म्हणतात न्हू, वय हांव सत म्हणता. बापा आनी पुतांतान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत म्हणतात न्हू, वय हांव सत म्हणता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुम्ही सत म्हणतात न्हू, वय हांव सत म्हणता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसाणें आमकां दिलां तो सर पदवेदार देव आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आतां सोम्या मुखार आमची मागणी दवरया. आज आमी विशेष तरान मागची गरज आसा प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारा पासत पवित्र सभे पासत आनी मोरनाच्या सावळेन जियेतल्या सर मनशां पासत. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापा साहेबान बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मीक भावा भयण्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या सोडवणेचो संतोष परगटूंक जाय असची कृपा तूं तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सतानितीचे वाटेन चलोवन लोकांच्या हिता पासत वावरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पिडेशिडेच्या दिसांनी सर्व वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. सर्व दाक्तेरांक नर्सांक आनी ही पिडा निवरांक वावर करच्या समेस्तांचेर तुजें कृपेचें बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगस कुटुंबांनी अंतरलेल्यांचो उगडास करता. तांची काकूळ तुकार आनी तांकां पुनर्जीवनपणाचें भाग लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी सर्वांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान वाडोवंक कृपा दी. एकामेकाच्या गरजे आकांतांनी पावून शांती समाधानाचें जिवीत जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा सोम्या तूं जिवन जालोय आनी आमचे थंय नवो बरवो सत्वें घालाय. आमी मेल्यारी जिवंत उरतले हांव तुजेर विश्वास दवरल्यार तूं आमकां केदींच सोडून घालिनाय म्हणून तुवें आमच्या काळजांत व्हड बावार्थ आनी बरवसो घालाय. ह्याच बावार्थान आनी बरवशान जिवन मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवन सुफळ करूंक तुमचो आमकां आदार दी. तुजो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परताव बेसाव तुझे मागता सर्वेस पर तू आमचो रसनार सृष्टेसो भेटयता डोखो वासो करता आमच्या वावरासो जेसूच्या पवित्र कुडींत बदलून ती जिविता खाण जावून वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परताव बेसाव तुझे मागता वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परताव बेसाव तुझे मागता सर्वेस बर तू आमचो रसनार सृष्टेसो भेटयता वायंदा कासो करता आमच्या कष्टासो जेसूच्या पवित्र रक्तान बदलून ती जिविताचे पिवन वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परताव बेसाव तुझे मागता म्हज्या भाव भयणीनो तुमच्या आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मायपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें वखद जाय शेंकर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे हे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वहय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून या उत्तम राती तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोप निराप्रदी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
पवित्र 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 तळबारांचो सर्वेस पोहरतू सहर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजे मुखार आमी येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्या प्रितुमीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दर दुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकारणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अके पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदां सांवकवार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. अके पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आस आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जिवान जालो ती बोव पवित्र रात समरमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच सांवकवार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागेवंत जुजेक तशेंच बागेवंत पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोबू सुवांव तोमास जाकोबू फिलिप बार्तोलोमेव मातेव सिमांव आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कार्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगान जुवांव आनी पावलू कॉस्म आनी दामियांव या तुझ्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक समेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत उत्ता आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर पदकांचे बोगसणें फावो केलाय तांचेय पासत ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा
ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो, पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या निधी वंशाक राबेलाची देणी, वावरतांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेर आमी समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. बाबर्ताचे मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आम्हा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुलतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां बोगस आनी जुआंव, स्तेफन, मातियास, बार्नबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलेन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपुता, आगाथा, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ताचे उदेशी तूं सरस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारकाक कुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेहेलिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेहेलिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमगाराचें मागणें. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसाय म्हूण हांव सत मानतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुज्या आमोलीत रगत पियोवन आत्म्यान दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एक कोटोंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, हे घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तीर्पात येतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तन पयस सरोंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. सोम्या उबल्या मोच्या सोम्यार गा तुका सर्गिकानां तुवें पोसलाय म्हाका सोम्यार गा तुका सोम्या गवळ्या मोच्या सोम्यार गा तुका सर्गिकानां तुवें पोसलाय म्हाका सोम्यार गा तुका मोगान तुवें तुका हास भेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें पिवच्या खुर्सार मेलो उंड्या वायना तुकाच समर्पिलो सोम्या गवळ्या मोच्या सोम्यार गा तुका सर्गिकानां तुवें पोसलाय म्हाका सोम्यार गा तुका सोम्या गवळ्या मोच्या सोम्यार गा तुका सर्गिकानां तुवें पोसलाय म्हाका सोम्यार गा तुका प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालून
आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारून आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संतोष भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी संभ्रमतात. उतरावर त्या आनंदान सासणाच्या परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो. आमेन. आनी सरपोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळ भाव भयणीनो, थोड्यो कळोवण्यो तुमकां समेस्तांक बागी पास्कांची परब मागता. आज इगर्ज भरून लोक आसा जाय आसलो, इगर्ज रिती आसा, तरी घरा रावून ही देवस्तुती तुमी बरी करन मागण्या रुपी पळयल्या आनी तूं वांटो घेतला आनी देखून असो फळय तुमकां लाभता म्हणलें उडास दवरी जाय. तुमकां समेस्तांक आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांक सैरादेऱ्यां समेस्तांक जिवंत क्रिस्ताची बेसांवां मागता. फाल्यां सकाळींचे मीस 8 वरार गवळीक निवासांतावन हांव भेटयतां. आज तावन आमरी सर्गाचे रेणये उल्हास पाव ती आमी म्हणची आनी ती पेंतेकोस्ताच्या आयतारा पर्यंत. ह्या वर्सा भगवंत हप्त्याची देवस्तुती आमकां सर्वांक पावचे बरी आदार दिल्ल्या डिवायन वर्ड TV आनी हेर माध्यमांक मुखेलपण घेतिल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर असो निर्देशक मनादीक बाप रिचर्ड डिसोजा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. भाग्यवंत हप्त्याची आनी ह्या दिसांची आयताराची घरांतच देवस्तुती आचरण करूंक सुचन दिल्ल्या कुमक केल्ल्या मंगळ ज्योतीचो निर्देशक मनादीक बाप विजय मचादो हांचोय हांव उपकार बावडटां. रुजाई कतेर्दलातावन देवस्तुतीची मांडवळ केल्ल्या विगार बाप JB क्रास्ताचो, सहाय्यक बाप फ्लेवियन असो आनी तशेंच तांत्रीक सेवा दिल्ल्या समेस्तांचो मिरन्यामाचो आनी इतर सिबंदेचोय हांव उपकार बावडटां. तुमकां समेस्तांक देवाचें आशिर्वाद मागतां. Alleluia, alleluia, Christmornantlo जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना. Alleluia, alleluia, Christmornantlo जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना. पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटले ते वेळी अंकर दुस्पाटलो सूर्यो उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संसारार प्रकाश फांकलो. Alleluia, alleluia, Christmornantlo जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना. गुंडा येतावन पातकांच्या देवा सोवे मुनीस उठला. उगडल्या तोळे कुड्या मनशाचे प्रकाशाक त्या सर्गीच्या. जीवन क्रिस्ता तावन येवच्या. Alleluia, alleluia, Christmornantlo जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना.
मोगाळ पुत्रा सोवे अवग्वार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. बघेवन खुर्साचे कुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.